आयज आमच्या वांगडा झाला तगडो स्कॅम. हे पळय हें झोमॅटो खंयचें रेस्टॉरंट गो हें सांगूं येना न्हू कितेंय जावं शकता. सो पांय आनी पोट फोल्ड जाताले न्हू आनी जे स्टिचीस पडले थंय त्रास जाताले म्हाका. आले रे जायना रे बिल्ली. ते देवा म्हाजे पळय गोरवांनी सगळे वाट लावन उडयले ना रे विकास. होय खाल्ले पळय बाबड्या शेतकाऱ्यांच्या आमच्या सगळें खाल्लें. हे पळय हें झोमॅटो खंयचें रेस्टॉरंट गो हें पार्सल ओपन आहे पळय. बावरची बिर्याणी. खंयचें बावरची बावरची बिर्याणी. हे पळय हें ओपन दिला तेंच्यांनी. अशें घेवपाचें न्हू. हे रिस्क अशें घेवपाचें न्हू केन्नाच. ओपन आसलेलें रिस्क सांगूं येना न्हू कितेंय जावं शकता. यू नेवर नो. हे पळय ते रिफंडाक घातला. आयज आमच्या वांगडा झाला तगडो स्कॅम. कितले रातचे 12:30 सुमार. 12 सुमारूच न्हू. होय 12 सुमार आहे पळयात आतां जाल्लेली आसा 1:14 रातची आनी 12 सुमार आमचे कडेन आत्तां जाल्लेली आसा. जालें कितें आमी गेल्ली खंय तरी पयस. आमकां येता येता जाली 12 जाली. आमी किचनान रांदूंक गेली. तुमकां खबर आहा आमचें रांदप लेट खावप लेट जाल्यार सिलिंडर काबार. मिनी गॅस सकयल आमच्या भुरग्यां कडेन आहा. सो आमी अंकितान कितें केलें बिर्याणी ऑनलायन झोमॅटोचेर ऑर्डर केली. डिलिव्हरी मॅन घेवन येयलो. पॅकेज अशी हातीन दिता सगळे भितन वतला बिर्याणी. आता लोक तुम्ही म्हणटले कितें तूं म्हणटले अवी आनी अंकिता तुम्ही कितें गो म्हणटली. तुम्ही युट्यूबार ती बिर्याणी ओपन जाल्यार ती दाखयता आमकां काय म्हणटली. सारकें इट्स नॉट लायक दॅट गायज. हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदता पॉयंट तुमकां सांगता. बिंग अ युट्यूबर हांव एक म्हाजें सांगता म्हाजी सायड सांगता. तुम्ही मागीर तुमची सायड ऑटोमॅटिक अंडरस्टँड जातले. 11,000 सबस्क्रायबर आहा आमचे आनी म्हाजे 2 लाख फॅन फॉलोविंग आहा इंस्टाग्रामाचेर. कोणाक खबर हेतूंतले कितले आमचे दुस्मान पळय ते 1, 2, 3 काय पूर्ण 2 लाख काय पूर्ण 10,000 काय पूर्ण कितले आहा तितले. सारखे न्हू. सारकें. आमी जेन्ना ऑर्डर मारता थंयसर नांवां येता अंकिता कलंगुटकर खंयसून ऑर्डर येयल्या कितें आहा. थोड्या लोकांक खबर आसता बाबा ही ती न्हू. हा कोणाक खबर तसल्या मनशान आमचें जेवण साबोटाज केला. कितें घातला कितें भायरां घातल्या कितें झेमेची टॅबलेटी घातल्या आनी कितें घातला आनी कितें. कोणा थोड्यांक आसता न्हू रिवेंज घेवपाची संवय. आनी ती ओपन केली आनी आमी खाल्ले आनी आमकां कितें जालें जाल्यार हू विल रिस्पॉन्सिबल. रेस्टॉरंट रिस्पॉन्सिबल. डिलिव्हरी मॅन रिस्पॉन्सिबल की आमी खूद जाण आमी ऑर्डर मारता म्हणून रिस्पॉन्सिबल. पोटाक बाबडे भुकेन मनीस कोणी ऑर्डर मारता. ही जस्ट म्हाज्या खातीर हांवें व्हिडिओ करूंक ना तुमच्या खातीर केला. हे तरी अंकिता ते अंडरस्टँडिंग. हांव तरी म्हाका खबर आसा हांवें ते पार्सल घेतले. आमी पयले ते हे ओपन आहा म्हणून आमी रिजेक्ट केले. तुमचे ल्हान भुरगे बाबा मामीन म्हाजे पिझ्झा केले ऑर्डर धांवन भायर वयतात पिझ्झा घेतात येतात सोमते खातात. तांकां खबर आसा ना न्हू. या म्हाज्या वांगडा हांवें ते सिच्युएशन जावपाक कंट्रोल केले. पण तुमी कितें करतली जे तुमी ल्हान भुरगे आहात ते कितें करतले. सो ही व्हिडिओ त्या लोकांकडे पावया म्हाजी जे लोक मोस्ट ऑफ द टाइम भायले झोमॅटो स्विगी हे सगळे ऑर्डर मारून जेवण हाडटात. सारकें. कळ्ळें मेन तुमकां. थिंग कितें आहा जाणाय गायज आतां तुमी म्हणटले की आमी कितें तांकां रिपोर्ट करूंक ना. आमी गायज तांकां रिपोर्ट केलो पण तांचो फुडसून कितें सपोर्टूच ना. त्यांची सपोर्ट टीम आमचे कडेन चॅट करूंक लागली डिलिव्हरी मॅना फुडल्यानूच. आमी ताका दाखयलें की बाबा पळय म्हणून स्पिलेज आसा सगळे पिड्यार जाला ओपन जाला सगळे वतला. जाल्यार ते आमकां क्लियर व्हिडिओ धाड. आमी व्हिडिओ डिलिव्हरी मॅना फुडल्यान व्हिडिओ काडून धाडली. क्लियर व्हिडिओ धाड. आनीक क्लियर धाडली. आनीक ना कांयच ना. एट द एंड आमकां थंय मेसेज येता दीस चॅट इज एंड. हो कॉन्वर्सेशन आमचो आहा पळय दीस कॉन्वर्सेशन इज एंड. पैसे गेले म्हणून फरक पडना. 200 रुपया गेले म्हणून फरक पडना. देवाच्या कृपेन खंयसून ना खंयसर येतले. पण सेफ्टी इम्पॉर्टंट न्हू. रिस्क लायफाची रिस्क घेवन मनीस तशें तर करतलो खातलो जाल्यार कितें उरला आनी कितें. मेन थिंग कितें आसता जाणाय गायज जे ऑनलायन आमी ऑर्डर करता पळयात फूड तेंच्या हेजेर न्हू सगळ्यांचेर ऑप्शन आसता. आनी ते सांगतात सुद्दां सकयल की फुटलेले बी आसात जाल्यार डिलिव्हरी मॅना कडल्यान घेवं नाका म्हणून. पण झोमॅटो तुमकां अशें सांगूंक गायज ते कांयच ऑप्शनूच ना तेंचे कडेन रे हवी. हय तर कांय ऑप्शन ना. सो मातशें जाता तितले तुमी अलर्ट रावा. हे स्कॅम अशें जाता आय डोंट नो कोण करता अशें. इतली कितें घाई आसता मनशाक की पॅकेजींग जे आसता तुमी जे डिलिव्हरी करता कोणाक रेस्टॉरंटांतल्यान तुमी दिता जाल्यार तुमी ते पॅकेज
सारखी पॅक करूंक जाय न्हू बाबा, ते सारखे तेका बरें सील करूंक जाय, आनी मागीर तेमी डिलिव्हरी कोणाक दिता कस्टमराक तेका दिवंक जाय. हर एक कस्टमर बाबा देव भक्त कसो देव समान असता. 200 रुपयाची ऑर्डर मारिना तो, जशी आम्ही मारलेली 200 रुपयाची न्हू. तेका टेप सुद्धा नासली. टेप पासून नासली, ही तुमकां हांव क्लिप घालता, तुम्ही पळया, तुमकां खूद कळटले. आणि घातल्या जाल्यार पळया तुम्ही, हांवें घातल्या व्हिडिओ, तुम्ही पळया, चेक करा. आणि अंकिता माझ्या फाटल्यान लागला कालसून, कपडे घे कपडे घे. भायर न्हू शॉपार नाका म्हणटा ते अंकल, कपडे आपणाक आवडना. आपणाक बरे स्कर्टी लायक, स्लीवलेस टी शर्टां आवडटा. सो ऑनलायन आता आम्ही मातशी शॉपिंग करता. ओके, आणि थोडे बहुत तुमकांय दाखयता शॉपिंग. आणि कितें सो गायज तुम्ही एक काम करात माझ्या खातीर, तुम्ही माझे नो कपडे मातशे सिलेक्ट करात आणि सांगात खंयचे माझे बरे दिसतले ते. कित्याक तुजेर बरे सांग, दिसतली कित्याक मॅक्सी. सांग, ए चुप रे. कित्याक जाणाय गाय, जेवण न्हू सदांच आपणाच्या चॉयसीचे खावपाचे, आणि कपडे न्हू सदांच तुमच्या चॉयसीचे घालूंक जाय, ते दुसऱ्यांक बरे दिसता. साठ घाल, साठ साक न्हू तुझ्या पाया पोनचो 60. तू घाल पाय पिशण्या वा चल. गाईस तुम्ही खरे खरे सांगा, हांव डिसेंट कपडे न्हेसता काय ना, सारखे चकचकीत कपडे असता काय ना, माझे धोये धोयेच सारखे जाल्यार धुता कोण असतलेच न्हू. हड्डवेरी धुता. तुमका चांगला म्हणून मार पडोंगा म्हाका. चला शॉपिंग करता आता फुल पॉवर, तुमकांय दाखयता. आले रे, जायना रे बिल्ली. चल रे बसता रा. सो गायज कितल्या दिसांनी सायकल घेऊन येयलो हांव सायकलिंगेक. कित्याक तुमकां खबर आसा न्हू, हांवें जे बोन मॅरो डोनेट केल्लो, तेजे उपरांत म्हाका सायकल बीन चलोवंक जायनासलें, कित्याक पांय आनी पोट फोल्ड जाताले न्हू. हॅलो अंकल. सो पांय आनी पोट फोल्ड जाताले न्हू, आनी जे स्टिचीस पडले थंय त्रास जाताले म्हाका. सो आफ्टर लॉंग टायम हांव परत एकदां येयल्लो आसा. हें कितलें बरें दिसता घर पळोवपाक पळया, ब्युटिफूल सारकें. सो येस, चल्ले आतां बेश्टे सायकलिंगेक, फुडले फुडें मागीर चला. गायज पळय फुल्लत रायडर आयज उबो रावून. कितें जालें आयज तू थकोंक ना. तू कसो थकतलो, तू येल्ले गेल्ले दिसा फाटसूनच बसताय मरे सायकलीच्या, आनी तू थकताय. बरो आय मरे तू. अगे भजी घेवन यो, 2 प्लेट भजी हाड. आनी म्हाका लिंबू सोडा, लिंबू सोडा हा, एक लिंबू सोडा. सॉफ्ट ड्रिंक जाल्ले आम्ही कितें तरी आता खावपाक येयल्या न्हू रे. अरे तुजो भाव म्हणटा तो खंय गाडी हेजेर सायकलीर बसोन खंय थकोंक ना खंय आयज. तू कितें तेजे सायकल चलोवन तू कितें फाटसून बसता रे, काय तो बसता फाटसून. ह्यो फाटसून बसोन बसोन गायज थकता, आनी बरो सांगता पळय आयज थकोंक ना खंय. अवी फुल्लत रायडर म्हणटा कितें जाणा, आयज तो थकोंक ना खंय. रायडर न्हू तो, त्या खातीर बस्ती का हस्ती बेस्टेड म्हणतात तर तेका नरे. इधर से आता जिल्हा गाजियाबाद बेबी. पळयात गायज भजी घेतलेली आसा. बरी आ रे भजी. घामा घुम जाला मरे. शिवोवी सॉलिड गरमी पडटा न्हू. तू कितें म्हणपाक सोदता ह्या गरमे बद्दल. काय ना, सध्या फांता पियाता. सध्या फांता पियाता खंय. अवी म्हाका एक सांग, आता तितली गरमी आनी फुडें 5 वर्सांक कितली गरमी आसतली. तेन्ना तर झाडां पाला आमची सगळी कट करून बिल्डिंगो जातल्यो, घरां जातल्यो. 5 वर्साचे बाबा म्हाका खबर ना. देवान म्हाका ह्या संवसाराक 5 वर्सां दवरतलो की ना तें म्हाका खबर ना. बट आसा सर कितें सगळें बरेंच चिंतया, वायट चिंतया ना. ओके, सायकलिंग करपाचें एक फिलूच अलग हा. काय बरें आहा पळय, पूण वॉच सॉलिड आहा सारकें हॅवी. सो गायज हे पळय आमच्या शेतकऱ्यांचे सगळे गोरवांनी शेतांतले सगळे हे खाल्ले हे पळय भाजयो. हे पळय दिसता तुमकां, हे पळय. अरे देवा माझा शा शो. हे देवा माझे पळय गोरवांनी सगळे वाट लावन उडयले ना रे विकास. खाल्ले पळय बाबड्या शेतकऱ्यांच्या आमच्या सगळे सगळे खाल्ले. ह्या वाटेन जाल्यार खूब खाल्ले, त्या वाटेन वयपाक भंय दिसता. काळो गा न्हू, कितें चावले जाल्यार मागीर कितें करया. हे पळय हांगाल्ले खाल्ले सगळे. हे पळय दिसता तुमकां.